साकवाळ वाठारांत कोयराचो बरोच प्रस्न उप्रासला। सगळेकडेन कोयराच्यो राशी रस्त्यावेल्यान पातळिल्ल्यो दिसतात। पंचायत खंय 6 म्हयने कोयर उखलना। बेशीच लोकच रस्त्यावेल्यान कोयर उडयतात। जुवारी नगरांतय तेच चित्र। आता खंय पंचायतीन साकवाळ पठाराचेर कोयराची विस्कटावणी करूंक एक सुवात सोदल्या। ताचेर काम सुरू केलां। मात गांवांतल्या कोयराचेर अजून कांयच उपाय काडिल्लो ना। केला पंचायती सांगला, सरपंचा सांगता, पूण ते हे 8 दिसांनी काडटा म्हणटा ते। पूण एक दीस काडला म्हणटकच मागीर 6 म्हयने 25 जानेवारी काडला हो कचरो। अजून काय कोणी येवना। अजून कोण बायला हांगले आयकनात आणि हाडून सगळे रस्त्यार डम करतात, रस्त्यार उडयतात, सगळ्या रस्त्याचेर घाण करतात। 5000 रुपीज फायन म्हणून जरी तांच्यांनी बोर्ड मारल्यार सुद्धा पीपल आर जस्ट थ्रोइंग देयर। बिर्ला बस स्टँड थंय सुद्धा गार्बेज इज जस्ट स्प्लिट एवरीवेअर अँड द सांकवाळ पंचायत अँड द कन्सर्न्ड अथॉरिटी शूड टेक एक्शन आणि जाता तितले बेगीन हो गार्बेजचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय। इतले मजगती साकवाळ पंचायतीन साकवाळ पठाराचेर कोयराची विस्कटावणी करपाक खंय सुवात सोदून काडल्यात। ताचेर काम सुरू केलां। कलेक्शन आमी करताले, पूण प्रश्न येतालो हे व्हरोन घालप खंय, गार्बेज घालप खंय, हो मेजर आमकां हे आशिल्लो। आतां सध्या जुवारीन आमकां जी जागा हांगा दिल्ली आसा तेका लागून आमचे व्हडले प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जातले। हांव ते जुवारीकय थँक्स म्हणटा जी आमकां जागा दिल्ली आसा। आतां टोटल एंटायर सारखे आमकां प्लास्टीक फ्री झोन करपाक इच्छा आहा आनी तो आमी करता। आतां प्रुडंटा खातीर दिशान परब। होम स्वीट होम 2 फिल्माचे प्रमोशन नेटान चल्ला। फिल्माची टीम आणि कलाकार गावागावांनी आणि कॉलेजींनी प्रमोशन व्हॅन घेऊन होम स्वीट होम 2 ची जायरात करतात। होम स्वीट होम बऱ्यापैकी हिट जाले उपरांत आता पिक्चराचो दुसरो भाग 25 डिसेंबराक रिलीज जावपाचो आसा। प्रमोची गाडी जेन्ना भायर सरतली ती ऑल ओव्हर गोवा वतली, म्हणजे आमचे 12 तालुक्यांनी भोंवतली आणि गांवांनी खास करून वतली। ज्या जाग्यार केन्ना केन्ना इंटरनेट सारकें मेळना थंय ह्या व्हॅन गेल्या कारणान प्रमोशन जातलें आनी लोक रावल्या पार्ट 2 केन्ना येतलो काय म्हणून, कारण क्वेश्चन मार्क धरून फिल्म सोडिल्लें। सो ते दुसरो आन्सर घेवन आमी आतां 25 तारखेक येता म्हणून निमंत्रण दिवपाक गाडी आयच्यान भायर सरता। फिल्म रिलीज जाता 25 तारखेक, साधारण 25 तारखेक पर्यंत आमचो टार्गेट आसा। आमी पेडणे आज गेली, एक विमेन्स कॉलेजीन B.Ed कॉलेजीन थंय गेल्ली आमी आनी एक गव्हर्मेंट कॉलेज। तांचो भुरग्यांचो तो रिस्पॉन्स, पयलींचे जे होम स्वीट होम आमी तांकां फर्स्ट क्वेश्चन जो केल्लो तो अशें विचारलें की होम स्वीट होम फर्स्ट कितल्या जाणांनी पळयला, जाल्यार द फूल तो हॉल आशिल्लो त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी हात वयर केले आनी इतलो सामको सपोर्ट आनी कळटालो त्या भुरग्यां मदीं, ती उमेद दिसताली। दे आर इगरली वेटिंग फॉर होम स्वीट होम 2। 60% जर तुवें फिल्माक प्रोडक्शनाक घालें जाल्यार 40% एटलीस्ट तुवें प्रमोशनाक दवरपाक जाय अशें म्हणून। आनी तोच एक्सपेरिमेंट आमी हांगासर करून सक्सेस आमकां मेळ्ळो आनी ह्याय खेपे आमी तें सुरवात केलें। आज आमकां जबरदस्त रिस्पॉन्स मेळ्ळो। आमी पेडणे वाठारांत गेले, पेडणे गव्हर्मेंट कॉलेजीन गेल्लो, पयर हांव सांखळी कॉलेजीन। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।